व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग असली खंयचे विषय डिस्कस करपाक लायला मोदी माननीय पंतप्रधानांच्या बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आशिल्ली. पंतप्रधान, होम मिनिस्टर, पाटोळे फायनान्स मिनिस्टर, सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री. तर त्यांनी 4 राज्यांत जे केसीस वाडपाक लागला, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ आणि वेस्ट बेंगाल ही राज्यांतल्यो सद्या केसीस खूब मोठ्या प्रमाणे वाडपाक लागल्या. तांच्या बरोबर इंटरॅक्शनूय जालें, कितें प्रिकॉशन्स तांच्यांनी आतां घेवपाक जाय आनी कितें कितें तेंच्यांनी करचें हाज्याय संदर्भात तांच्या कडेन उलोवणी जाली. आनी ताज्या उपरांत सेकंड फेजींतल्यान वॅक्सीन जे येवपाचें आसा त्या वॅक्सिनेच्या संदर्भांतली प्री तयारी, जरी आयच्या डेटीक वॅक्सीन सारके खंयच्या डेटीक येतले, कितल्या डेटीक येतले, ते इंडियन आसतले काय ते फॉरेन आसतले हें जरी खबर नासलें जाल्यार सुद्दां ताजी प्रिलिमिनरी तयारी ही माननीय पंतप्रधानान म्हणजे ताजी सगळ्या मुख्यमंत्र्यां कडल्यान ती तयारी कितें आसा तें लिखीत स्वरुपान धाडचें हेंय सांगलां. काही जाणांनी आपल्या डिस्कशनान भागूय घेतलो. आमी आमचे रायटिंगांत ऑलरेडी धाडटले, कारण की कोल्ड चेन सिस्टीम ताका लागून मेंटेन करची पडटली. हाजे डोसीस 2 डोस घेवचे पडटले. पयली एक 4 दिसां म्हणजे आफ्टर 4 वीक्स सेकंड डोस घेवचो पडटलो. प्रायोरिटी फॉर द हेल्थ वर्कर्स एंड फ्रंट वॉरियर्स जे काम करतात तांच्या खातीर, एंड सेकंडरी फॉर द दोज वर द एज इज 65 एंड अबाव हांच्या खातीर उरतली. दोज वर इन कोमॉर्बिड कंडिशन्स तांच्या खातीर ही प्रायोरिटी उरतली. आनी ताज्या उपरांत इतरांक घेवचें उरतलें. वेगवेगळे ते आतां पेड आसतले, अनपेड आसतले, हाजेर डिस्कशन सुरू आसा ह्या सगळ्या बाबतींत. बट जानेवारीच्या उपरांत टेंटेटिवली की हें येवपाक शकता म्हणजे जानेवारी पर्यंत, त्या खातीर ताची प्रिपरेशन सुरू जाल्या. माननीय पंतप्रधानांनी ताजेरूय गायड केलें आनी गायड केल्या उपरांत सगळ्यांक कशा पद्दतीन आमी डिस्ट्रिब्युशन करतले हाजेरूय डिस्कशन्स जाले त्या मिटिंगेंतल्यान. तांच्यांनी इतलें एश्युअर्स केला की जाता तितके बेगीन जे इंडियेंत हे वॅक्सिन्स जे आसा हे सगळ्यां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न आसतलो. पण आमी हाजो अर्थ आतांच ढिलाई दवरची अशें न्ही, कारण फॉरेन कंट्रीनी हाजो मोठो प्रादुर्भाव प्रत्येक कडेन दिसपाक लागला. युरोपियन कंट्रीन, बाकीच्या सगळ्या कंट्रीनी खूब मोठ्या प्रमाणात परत एकदा म्हणजे कोरोनाच्यो केसीस ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात दिसपाक लागलेले आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सतर्क रावपाक जाय. परत एकदा प्रिकॉशन्स ही घेवची पडटली. म्हणून हांव परत एकदा गोंयच्या सगळ्या जनतेक आव्हान करता की आमच्या राज्यांत जरी केसीस कमी जावपाक लागले आसतले सुद्दां सोशल डिस्टन्सींग, मास्क, सॅनिटायझर आनी जरी कोणी म्हणजे आपल्याक मात सुद्दां जरी सिमटम्स दिसता आसत तेणी टेस्टींग करून घेवचें. आमी मोठ्या प्रमाणात अजूनय टेस्टींग करता आनी हॉस्पिटलायज फॅसिलिटीज एवेलेबल आसा. लास्ट एटेम्प्टाक हॉस्पिटलाक येवन कोणीच रावचें न्ही. डावटफूल आसा जाल्यार ताज्या घरच्यांनी जो जाणा तांणी काळजी घेवची आनी ताका एडमीट करचें, जेणे करून मॉर्टेलिटी रेट काल 0 आशिल्ली आमी 0 मेंटेन करपाक आमचो प्रयत्न आसा. प्रेडिक्शन बी सांगला तेंच्यांनी, प्रेडिक्शन कशें वाडपाक शकता स्टडी ज्या जाग्यार थंडी खूब मोठ्या प्रमाणात आसा, पोल्युशन्स खूब चड प्रमाणात आसा आनी इट इज रिलेटेड वीथ द चेस्ट, लंग्स म्हणटा उपरांत थंयसर मातशे थोडेशे चान्सीस चड वाडटा. म्हणून तरी सुद्दां म्हणजे आमच्या गोंयांत व्हडली थंडी जरी पडना जाली जाल्यार डिसेंबर जानेवारीत आमकां थोडीशी थंडी जाणवता. बट आमी सोशल डिस्टन्सींग, टुरिजम प्लेसीस, बीच, हॉटेल्स किंवा पार्टीज ज्या जाग्यार जाता तांच्यांनी सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन वेगळे SOP सेटअप करचे पडटले. महाराष्ट्रा भशेन महाराष्ट्रान RT-PCR टेस्ट आत्तां तरी आमकां, कारण महाराष्ट्रांतले SOP जर पळयत जाल्यार जरी म्हणजे म्हाका दिसता की तेंच्यांनी सिम्टोमॅटीक जरी आसा आनी ते म्हणटात ताच्या खातीर एंटीजन टेस्ट केली जाल्यार येदी जावचें ना. जर सिम्टोमॅटीक आसा जाल्यार ताका कंपल्सरी RT-PCR टेस्टीक वयचोच पडटलो, जाल्यारूच तो ताका सेग्रिगेट करप शक्य आहा. अदरवायज ताजो यूज कांयच जावचो ना. बट एट प्रेझेंट तरी आमी तशा पद्दतीचे स्ट्रेंजन आमी वचपाची तितकी गरज ना. पण आमी थर्मल गन स्क्रिनींग हाजेर भर दिल्लो आसा. मास्क कंपल्सरी कालच्यान आमी 200 रुपया फीज जी आसा ती घेवची म्हटलें जे वापरना तांच्या कडल्यान. थर्मल स्क्रिनींगचेर एअरपोर्ट ह्या जाग्याचेर सगळ्या कडेन मोठ्या प्रमाणात तेंच्यांनी ना, तांच्यांनी तेंची SOP जी हांवें वाचल्या तितून तेंच्यांनी एंटीजन टेस्ट करतात ते जे रेल्वे स्टेशनार. पण एअरपोर्टाची बी RT-PCR टेस्ट तेंच्यांनी म्हटलं. पण ट्रॅव्हल करता का खूप प्रॉब्लेम. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन. सर गोवा सेकंड वेवा खातीर प्रिपेर आसा, कित्याक खुबशे ट्युरिस्ट आतां गोंयान येवपाक लागलेले आहा.
पळय आमी जे Especially Delhi, टुरिस्ट येता आमी महाराष्ट्र. खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां प्रिकॉशन्स घेवपाक परत परत अवेरनेस करपाचें काम हें खूब मोठ्या प्रमाणात तेंच्या मदीं करता. इवन दो फॉर द टुरिस्ट हॉटेल्स जे आसा आमी तांकां सांगलां की दे आर डुईंग ऑल्सो द कंपल्सरी थर्मल स्क्रिनींग जे आसा हें हॉटेल लायनी तरी खूब मोठ्या प्रमाणात हॉटेलांनी करता. त्या ती आवर हेल्थ डिपार्टमेंट इज इन टच विथ ऑल द हॉटेल्स आनी येता तेंच्या बरोबर. त्या ती तशें कितें आसत जाल्यार तांकां सेग्रिगेट करप सेपरेट दवरप हें काम आमचे कडल्यान चालू आसा. पण काल तुमकां फेणीवाले म्हणजे काजूवाले ॲक्च्युली तसो काय विशयच नाशिल्लो. कितें त्या खातीर जाला कोणीच problem? कोणीच भिवून वचपाची गरज ना. ओल्ड प्रॅक्टीस ऑफ दीस काजू फेणी जी आसा विच इज ओल्ड प्रॅक्टीस वील कंटिन्यू. तुमकां चेंजीस जावपाचे कांय ना. changes जावपाचे आनी एकूच सर आयज एक आमकां शंकर गौडा म्हणून कर्नाटकाचो एक रिप्रेझेंटेटीव गव्हर्मेंटाचो मेळ्ळो. सो दोनूय स्टेटींनी आमचीच सरकार बीजेपीचीच सरकारां आहा सो ते बसून चर्चा जावं जाय म्हादयचेर अशें म्हटलें आनी काल मागीर उलयता परत. हल्लेकारान तशें म्हटलें. तो गोवा में कोविड के लिए आपने 200 रुपये फाइन किया है। गोवा में कोविड की स्थिति अभी तक नियंत्रण में है. बाहर से बहुत लोग टूरिस्ट के वास्ते गोवा में आ रहे हैं. मेरे हिसाब से यानी ज़्यादा करके मैंने जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में बात की थी सभी होटल सभी जगह पे टूरिस्ट यहाँ पे फुल हैं इसलिए. लेकिन हमने 2-3 दिन में देखा बीच लाइन या होटल्स या क्लब्स